म्हाका दिसता ह्यो सब्जेक्ट परत परत तोच मॅटर कितली वर्सांनी 4 वर्सां ह्योच घुंवता परत परत मिडियाचेर आनी सगळ्या कडेन आनी एकूच सब्जेक्टाचेर कंप्लेनी करतात. जो ह्यो मॅटर आहा तो सध्या सिव्हील कोर्टान पेडणे सिव्हील कोर्टान चालू आहा आनी गेली 4 वर्सां ह्यो मॅटर चलता टायटल इश्यू खातीर. आतां तेच्या उपरांत इलेक्शना टायमाचेर हांव नको कित्याक पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जाता इलेक्शन टायम आसता तो ते तुमी जाण आसतले तेन्ना FIR रजिस्टर जाता मागीर ती कंप्लेंट केस आहा ती इकॉनॉमिक सेलाक शिफ्ट जाता आनी म्हाका एंटिसिपेटरी बेल हांव घेता त्याच्या प्रमाण हांव ती हायकोर्टान चॅलेंज करता. सो 2 मॅटरी एकाच सब्जेक्टाचेर चालू आहात सध्या आनी आतां ही कंप्लेंट कित्या खातीर केल्या कितें रिजन आहा कोणाक कसलो स्वार्थ आहा हांव नकळो पूण म्हाका दिसता म्हाका तरी स्ट्रॉंग फिलींग आहा कोर्ट रायट डिसिजन घेतलो आनी लॉचेर म्हाका फूल फेथ आहा. खंयचे तीच परत जाता डिफरंट हेका 148 ह्यो म्हाका दिसता खंय तरी 148 स्क्वेअर मिटर्स ह्यो खंय तरी रॉंग हे आहा नंबरींग आहा ती पयर व्हेरीफाय करपाचें कोण जर ते मेन्शन करता 148 जाल्यार ते कितले स्क्वेअर मिटर ते पयलीं व्हेरीफाय करपाचें आनी मागीर तो स्टेटमेंट दिवपाचो. कितली आसा ती टोटल आसली ती 1,43,000 तेतूंतल्यान पयलींच्या ओनरान ऑलरेडी टेनंटांक विकलेली आहा म्हणजे नांवार गेल्ली आहा आनी तो पोर्शन आसलो तो थोडोच आसलो आनी टायटल रिपोर्ट जेन्ना हांवें लॉयरा कडेन घेतला तेन्नाच तो डेव्हलपमेंट घेवन सील जालें. आतां 8 वर्सांनी मागीर कोण येवन चॅलेंज करता कितें करता हांव नको बाय इलेक्शनाच्या पयलींच कित्याक करूंक लागले तें इतकी 8 वर्सां खंय तरी आसले देवाक खबर. सो जर हांव आजून म्हणटा जर कोणाक खरोच रायट आहा तेणी प्रूव्ह करपाचो जो कोर्टान आजून चालू आहा कोर्टान रायट डिसिजन दिवन न्हू आनी सांगून बाबा हय रायट आहा म्हणून हांव एक्सेप्ट करता पूण तेचे पयलींच जर हे इश्यू करूंक लागले बोवाळ करून तेतून अर्थ ना. सो कोर्टान रायट डिसिजन घेवन ईडीचे चालू आहा इन्कम टॅक्सूय जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटां सगळी जाल्ली आहा चालू आहा सगळी एकाच सब्जेक्टाचेर आतां कोण आसा तो खबर ना पयलीं कोण आसले पूण आतां तरी दिसना कोण आहा हे पर्सनल इंट्रस्ट आसतलो कोणाक म्हाका कित्याक पडला कोर्ट डिसिजन घेवन न्हू टायटल इश्यू तो म्हाका तरी लँड ग्रॅबिंग म्हणजे कितें तुजी प्रॉपर्टी तुज्या नांवाले फेक डॉक्युमेंट्स करून हांवें तुजें नांव यूज करून विकलें तेका लँड ग्रॅबिंग म्हणटा जितलें म्हाका नॉलेज आहा तितलें हांव नको आतां हे कशें कितें जाता लँड ग्रॅबिंग ते टायटल इश्यू आहा तेका लागून कोर्टान मॅटर चालू टायटल इश्यू करता SIT घालपाची केस गरज ना अशी इनोसंट ते कोर्टान डिसायड करून दी मरे हांव कोण सांगली. सर फाल्यां तुमकां समजा SITन कंप्लेंट जाल्यात ऑलरेडी तुमकां थंय आपयल्यार तुमी वयतले पळय तांकां दिसता जर म्हाजो स्टेटमेंट जाल्यार डेफिनेटली वयचंच पडलें न्हू तांकां करून आपली तुम्ही येवंक ना समन्स बीन कांय करना न्ही ना तुम्ही फुल कॉपरेट करतले 100% करता.